हां. सकाळी म्हाका अक्षय पुलीस स्टेशना वयल्यान फोन आयलो स्टाफाचो की एक बायल निमिशा गुणे ही जुवारी ब्रिजाक उडी मारतना तिका रेस्क्यू केली म्हणून. आनी जेन्ना ताणी तिजे कडल्यान इन्क्वायरी केली हें केली तिजो घरचो नंबर मेळ्ळो आनी घरा कडेन कॉन्टेक्ट केल्यार आनीक इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज जालें की तांच्या घरा कडल्यान की तिजो जो ल्हान एक 14 म्हयन्याची मायनर चली आसा ती घरा कडेन डेड मेळ्ळी. सो एकॉर्डिंगली आमी हांगा हांव म्हज्या स्टाफाक घेवन हांगा आयलो आनी म्हणजे कितें आसा ती इन्क्वायरी स्टार्ट केली आनी तातूंत कळून चुकलें की त्या बायलेन ताच्या आपल्या ल्हान एक 14 वर्साच्या चलयेक 14 म्हयन्याच्या चलयेक मारल्या आनी ती जीव दिवपाक गेल्या. सो इन दीस कनेक्शन वी हॅव रजिस्टर्ड अ क्रायम अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रन एक्ट आनी वी आर फायंडींग द रिजन बिहायंड दीस crime. So our further investigation is in progress. Presently the lady is admitted in GMC and we are conducting our inquiry to go ahead in this case. सर ते चोडू जर्मनी आलेले काय हालींच शी हॅड रिटर्न फ्रॉम जर्मनी कितें रिवील जाता? Her husband is working in Germany in one of the companies. So she was there. So presently she had come with her daughter here and her husband is in Germany. So डिप्रेशन असे दिसतात. that we don't know, that we are trying to find out what is the reason behind the murder. तर त्याने आपल्या हातीची शीर कट केलेली बी ते कितले खरें? Yes, she had cut the veins of her hand and that's why she is presently admitted in the hospital. सर वे ऑफ कमिटिंग क्राईम मर्डर कसो केला? That we will send the body now to postmortem and from that we will come to know what is the exact cause of the death. सस्पेक्टेड टू बी स्ट्रँग्युलेशन केले? That we will see, that will see. थँक्यू.